E39. सांगता समल्या बाप्पा तुझे समोर आठवणचा खूप Baunaunam so Cini angkai Kurpen kilai saka Pavitranam tuji bagi salam Pavitratmyacha tinyan bala Pavisabirji sandesalam Pavisamsa तुझे लगे सलाम सांगता समया बाप्पा तुझे समोर आठवणचा खूप तवणावनम सो चिनियंकर कुर्बेन केलाय सका Misajin savaye priyasat mellasar karagatir argamis betaitat Sujay Queenie Leroy आणि Lenora Benedicta Braggs Martina Aranna Ambrose D'Souza insakad argamis saunasat Lavina Castellino special intention gatir त्यासावा gatir मागोंको उलो दिला आज आश्रयच्या निवास्यांक सकाळीची ब्रेकफास्ट नाव नाका म्हणून एका भक्तिकान दान दिला अंसो आम्ही उपकार बावडताव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन आमच्या स्मया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एक वड तुमचे सवय असो तुमचे सवय असो देवाक आम्ही अर्गा दिवया परत एक दीस ताणे आमचे फुडें दवरला ताका अर्गा दिवंक ताची स्तुती करूंक आणि आज प्रत्येक सण शुक्रार दीस तसो पाशाव आम्ही नियाळ करता सकड कष्ट आमचेर आयल्या रे देव आमकां निवरान व्हरता सकड ताच्या अजरे मुखांतर आमकां तो गल्यारी आमचे तावन ते कष्ट निवरावन व्हरता ते देखून ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी एकली अस्कत म्हणलें ओळखून घेवया आनी पावते बरी ह्या मेसाच्या बलिदानांत वांटेली जावया हांव पातकी सर्वधरा देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडार सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून अगेन्स्ट संवकार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सुवादेवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता सर्वदिदार देव आमची काकुळत करू आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससाच्या जिविता पावो आमेन सौम्या काकृत सौम्या काकृत क्रिसा काकृत क्रिसा काकृत सौम्या काकृत सौम्या काकृत प्रार्थुया देवा आमच्या मोगळा बापा आमच्या सैबा जखमी आणि आसक्त म्हणून सण जावन आमकां भलायकी आणि गटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाव तूं आमच्या हातांत घालताय दिनवाशे आणि संतोषपरीत काळजांत ते आमी घेताव आणि तांचो फळ आमच्या भक्तिवंत जिणेच्या नव्या सालयेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागताव आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता ससनच्या ससना. आमेन. जन्मायाच्या पुस्तकांतले वाचप. अविचारी चिंतनांनी भरून आपणामध्ये ते म्हणतात, आमचे जिवीत मोठवे आणि कष्टांनी भरलेले, मनशाच्या मरणाक वखत ना. प्रामाणिक मनशाक पास मांडुया, कित्याक तो आमकां हरकत जाला आणि आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमचेर आरोप लायता आणि आमकां मेळलेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपण देवाक वळखता म्हण तो बडाय करता आणि आपण सर्वेस्पराचो पूत म्हण सांगता. तो आमच्या चिन्नाचो केन्नार जाला, ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना. कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्हय आणि ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हण तो लेखता. अशुद्ध वस्तुतान आपण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाटांतावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट भागी म्हण तो सांगता आणि देव आपलो बापय म्हण बडाय करता. ताची उतरां खरी की म्हण पळोवया, ताका कितें घडतले म्हण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आणि ताच्या दुस्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. आत्मानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया, अशें ताचे लीनपण आमकां कळीत जातले आणि ताची ससणिकाय आमी पारखितल्या. लजेच्या मरणाचे फर्मान ताका दिवया, कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हण ताणेंच आमकां सांगला. ही तांची चिन्नां, पूण ती सगळी वांगटी, कित्याक तांच्या खोटेपणान तांकां कुरडे केल्यात. देवाचे गूट तांकां समजनात. भाग्यवानपणाक इनाम मेळटले म्हण तांकां भरवोसो ना. निश्कळंक आत्म्यांक इनाम आसा म्हण तांकां पातयेनी ना. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक कंतीन दुखीन बावरतल्यांक सुमे लागीं आसा. कंतीन दुखीन बावरतल्यांक सुमे लागींच आसा. शरीरस्पोर कोट्या मनशांक पाठ करता, संवसारान तांचो उगडास नाश करता. नितिवंताचे बोबेक शरीरस्पोर काण दिता आणि तांकां सर्व कश्टान वरांटे निवारता. श्लोक कंतीन दुखीन बावरतल्यांक सुमे लागींच आसा. कंतीन दुखीन बरवतल्यांक सुमे लागींच आसा. बरोसो कणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितिवंताक मेळटा ते कश्ट दग्ग जायते आसात, पूण तांतल्या सर्वांतलो शरीरस्पोर तांकां निवारता. श्लोक कंतीन दुखीन बावरतल्यांक सुमे लागींच आसा. सगळी ताची हाडां तो रखता, ताचे एकच एक हाड लेगून मोडूंक तो सोडिना. आपल्या सेवकांचो जीव शरीरस्पोर रखता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो केदींच शिक्षा लावचो ना. श्लोक कंतीन दुखीन बावरतल्यांक सुमे लागींच आसा. उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान बाई सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुआ प्रमाणे
जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. त्या दिसांनी जेजू गलिलयांत भोवंक लागलो. जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले देखून जुदयांत हेणे तेणे भोवंक ताका मौन नासलें. जुदेवानी सोलोमची थंबाची परब लागीं पावुरली, पूण ताचे बाबू परबेक गेल्ल्या उपरांत तोय गेलो. उक्ती न्हय मगर गुप्ती. जेरुसलेमांतल्या थोड्यांनी हे आयकून म्हळें, ते जिवेशी मारूंक प्रयत्न करनासात हाकाच न्हय बे. तरी हांगा तो बहिरंग उलयता आनी हे कोणीय ताचे विरोध शब्द काडिनात. होच क्रिस्त म्हूण आमच्या फुडाऱ्यांक कळीत जाला काय? तरी हो कायदो कंसो म्हूण आमी जाणाव. पूण क्रिस्त येतलो तेन्ना तो कंसो म्हूण कोणायकी कळीत आसचे ना. देखून देवाळान शिकून आसतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, हांव कोण आनी खंय तावन आयला म्हूण तुमी जाणात. म्हजे सक्ती हांव येवंक ना, म्हाका धाडला तो सतेबन. तुमी ताका वळखनात, पूण हांव ताका वळखतां, कारण ताचे थंय हांव आयलां. ताणेंच म्हाका धाडला. तितल्यार ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणूच ताचेर हात घालोना, कित्याक ताचो वेळ तेदोळ येवंक नासलो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या वांजेलांत जुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक सोदताले. जिवेशी मारचे म्हळ्यार मर्डर करचे. एक व्हडली खुनी. जुदेवानी 3 कारणां दिल्लीं कित्याक ते जेजूक जिवेशी मारतात गे म्हणून. धार्मीक कारण, सामाजीक कारण आनी राजकीयेचें कारण. धार्मीक कारणांत तीन संख्यात. एक ताणें म्हणलें आपुणूच देवाचो पूत, ब्लास्फेमी. खंयच्या कामाक तुमी म्हाका पात्रायतात म्हूण जेजून विचारले वेळार तुज्या बऱ्या कामाक न्हय, तुकाच देव म्हणटाय न्ही ताका. दुसरें, कानुना वयर ताणें अधिकार दाखयलो. मार्कुच्या 2 अध्यायांत 27 वळींत आमकां वाचूंक मेळटा, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनीस साबता खातीर न्हय. देखून मनशापूत साबताचो धनी अशें मोइजेचें नियम ताणें मोडला म्हणून, बदलिला म्हणून ताचेर बदलाम घालो. तिसरें कारण, पातकां बक्षिता तो. पातकां बक्षूची पदवी फारिझेवां प्रमाणे देवाक मात्र पोकोण पातकां बक्षूचो म्हणलें ताणें विचारलें आसा. चवथें, तेंपल नितळ केल्लें, देवाळ नितळ केल्लें. तांचे तेंपलाचे मांड ताणें उमते घाल्ले. रिलिजियस मुखेल्यांचे भ्रश्टाचार ताणें दाखयलें. मातेवाच्या 21व्या अध्यायांत हें वाचूंक मेळटा. ही 4 कारणां रिलिजियस. दुसरें, सामाजीक कारणां 3 आसात. पातक्या सांगाता तो जेवता खाता, सुंका घराचो सांगाती तो. हें स्कांदल जालें तांकां. लुकाच्या 5व्या अध्यायांत हें वाचूंक मेळटा. तितलें मात्र न्हय, जेजून फारिझेवां उक्त्यान तांचें कपटीपण दाखोवन दिलें. मातेवाच्या 23व्या अध्यायांत हें वाचूंक मेळटा. आनी निमाणें कारण राजकीयेचें कारण. तें आसा रोमांगारांक येवन
देवाळ नाश करतले म्हणलें बें आसलें. जेजूचे पॉप्युलॅरिटी इतली सडली की ताका इतलो लोक ताच्या फाटल्यान वेतलो की भियेले फाल्यां जेजूच राज करतलो, राजवट चलयतलो आनी आमचें देवाळ रोमाचे येवन ते देसवाड कर आमकां सक्कट नाश करतले म्हणलें बें तांचें तें आसलें. आनी निमाणें राजकीयेचें कारण आसा. लुकाच्या 23व्या अध्यायान ताणें आपणाकच राय करून म्हणल्या खातीर राय आपूण क्रिस्त एक राय म्हणून ताणें सांगिल्लें आसा. मोगाच्यान ही सक्कड कारणां, प्रमुख 3 कारणां जेजूक ताचेर तांणी पोटफिर्याद, ताचेर तांणी बदलाम, ताचेर तांणी दुरसोणें घालून ताका मरण हाडलें. पूण आमी जाणाव शतापातीन सांगिल्लीं उतरां मार्कुच्या 15व्या अध्यायान 40 वळ आमकां वाचूंक मेळटा. हो एक निरापराधी मनीस म्हणालो शतापाती. निजायकी हो देवाचो पूत म्हणालो. सत जिवें जालें. पट मारन एकल्याक वायट करयेत पण सत कदाळारी उक्तें आसा. निजायकी हो पूत देवाचोच म्हणलें उतरां मारिपात आमकां स्पश्ट जाता. जेजू देवाचो पूत, जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर सोडवण दिवंक आयिल्लो. आज तर शुक्रारा दिसा जेजूचें कश्ट मरण आमी नियाळतना ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरून हे मिसाचें बलिदान बरें करून भेटोवंक आमकां आमी प्रयत्न करया. C44. तुझा पायांतळा मानव दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका उंडो गोवासो मनशा वावरान केलो प्रितुमेंतो दिलो करतो मुंडो आमकां जिवितासो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देव बाबा मानत सलेंसा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या प्राणाक मेळमेक आमच्या नेके पवित्रच्या देवा सर्वेस परमानंद पवित्र देवा आमच्या मोगाळा बापा सगळे पवित्र कायची तूं सर. या यज्ञाच्या पदवेन आमकां आपातकांतले सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवसूया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदिदार आनी सुस्नाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वचूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमची पातकी सैम आमी दमन दवरतल्या. अशें आमचे मस्तीचेर आमी सैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणे करून गरजेवंता आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमच्या सरणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या भक्तां संगती तुजी स्तुती आमी गायता.
Pove, pove, pove darbarazo servis porto, sergane somsa, berlatum savai pavan, Usagetum kasurcha, सर्वेच पोराचे नावे तथा काजळ उसर्गेतून काजळ बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्तची कोडू आणि रगत आपले सुकुशेन स्मरण सुसूंक वेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही स्मेस घेयात आणि खायात एवची कोडू तुमचे बसू समर्पणची तेचपरी जेवण सतस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही स्मेस घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि स्नेकराचे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसूत आणि स्मेस वंश पसू ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bawarta so good for good to young. तुझ्या कुसाने पुन्हा जीवन पुन्हा भरवी तो वे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सृणीची कास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आम्ही तुका आदीन बसता आणि जेजूची गोड आणि रगत सुतल्या पासून मेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मुरे देवाचे माये सांगाती भगवान जुजे तिसो पती भगवान धर्मदूत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगताक त्याच जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरुंदराचे आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना दीर्घेवन म्हणोवया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सगास जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटलो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सौकसाय आमकां देश सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशनांतले केला आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुम्य जेजू क्रिस्ता तुझे धर्मदूता आमळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या पावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सचा आसताक Amen. सुमयेची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराची पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराची पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढले आमका शांती दे. आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ते शेळीच्या जेवणाका पहिल्यान ते सुभागे. सुम्याच्या म्हजे भितरूनचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका बरें किंमती. D41. तुका समजा काळीजे त्रेता मोगाळ सौम्याचे सुराया येतो मोजा काळजान धन्या दादोस्त करीन तुझा. स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू कळसानोच्या. स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू कळसानोच्या. उंड्या रूपार तुकाच म्हाका दिता मुझे आत्मिकांत जाता. कुर्ते जिवीत तुला बैता मुझे जिणी नंदन करता. स्वागत स्वागत जेसू सौम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तू कळसानोच्या. प्रार्थुया. पोमगाळा बापा जेजूच्या मोलेक गुडी रक्ताच्या बलिदानांत मरणांतली उतरून आम्ही जिविता पावता आणि जेजू सारखी दिसान दीस अधिक पवित्र जायत वेताव.
ताच्या बळान आमचो आदली पातकी साल सोडून आमकां मेळिल्ले नवे जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्पदेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. जेजून आमचे पासून आपलो जीव दिलो, रगत आपले विक्रांत मोमोजो केला. ताच्या मोलीक रक्तान दिला बक्षाणे, ताच्या जिणे मरणान सगळींचे जिणे. सुरविले मागणे. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूक आमचो सटबंद जावन तुवें धाडलो. आमकां पातकांतले आनी सर वायटाच्या बांदपासांतले सोडूंक ताचे कस सोंसले. जेजून ताचे जिणेंत चलयली ती कुर्सा वाट आमी समकतना आमी आमचे आदले पातकी जिवी सांडून कस तोगदून येतना भियेन आसतना रावूंक आनी तुजेर बावर दवरून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. पयलेच दिसांव जेजूक मरणाचे फर्मण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या मागीन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू, सर लोकांक बरेपण केल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्माण दिले. आमच्या पातका वरवीं एकच तुका फावो जाले, पूण तुवें ते मोगान स्वीकार केले. आमच्या जिवितान तुज्या नांवान एरांक बरें करतना आमकां मेळचे कश्ट आनी दगदोणी मोगान स्वीकार करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. देव माय मागता उपरांत खंयचेय काय आमच्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेच दिसांव जेजूचे कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या मागीन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू, तुज्या कांदार जडय असो कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्वीकार करून वावयलोय. दिसपडत्या जिवितान तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्वीकार करून वावूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैव माय मागता उपरांत खंयचेय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेच दिसांव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या मागीन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू, ओ बरादी कुरीस ववयतना ताचे जडयेन तूं पडलोय. पडल्यार थंयच रावनासतना तूं उठून फुडें सरलोय. आमच्या जिवितान जायते फावटी आमी पातकांक पडटा. असल्या संदर्भांनी उठूंक कुमसार जावन जिणी बदलूंक फुडें सरूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैव माय मागता उपरांत खंयचेय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. चवथेच दिसांव जेजू आपले दुखेस्त मायेक पळयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या मागीन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. काकूळदारा जेजू, तुजे आवयन मोरयेन तुज्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो आनी सांगात दिलो. तुमी एकामेका सांगाता मेळतना बुजवण दिवंक शकल्यात. आमच्या दिसपडत्या जिवितान कश्टांत आशिल्ल्या व्यक्तींक सदांच बुजवण दिवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकूळट आमची कर. सुम्या काकूळट आमची कर. सदैव माय मागता उपरांत खंयचेय काय म्हज्या काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. पांचवेच दिसांव सिरेनाचो सिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमोग करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या मागीन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. मोगाळा जेजू, सिरेनाच्या सिमाव कुरीस वोवंक शिपायांनी बळ केले. मन नातल्यारी ताणें कुरीस वोवंक तुका कुमोग केली आनी तुजे कृपेन तो पात जालो. आमच्या जिवितान जायते फावटी एरांक कुमोग करूंक
मनतल्या वेळार सिरेनाच्या सीमापरी प्रयत्न करूंक एरांक कुमोक करीशे आनी तुझ्या आशिर्वादाक आमी पात जायशे आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामचीकर Sumia kakultamchikar. Sidev mayamakta upran kansai kaimacak alza kutsar melya jesuche. सवेस्तेसांव वेरोनिका आपल्या तुवेलान जेजूचे मुखामोळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू वेरोनिकाक तुजी बिरमो दिसली आनी आपल्या तुवेलान रक्तान बुडल्या तुजे मुखामोळ बसले. अशें तुका सावकास आयला बैली. आमच्या जिवितांत कुटुंबान तशेंच शेजाऱ्यां कश्टांत वळवळच्या भावा भयणीची मुखामोळ पुसोवंक आनी तांकां सावकास आयला भोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामचीकर Sidev mayamakta upran kansai kaimacak alza kutsar melya jesuche. सातवेस्तेसांव जेजू दुसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. काकुळदारा जेजू नित्राणी जाल्लो तूं बरादी कुरीस वावोवंक कश्टाताय. शिपाई तुका बळ करतात असल्या संदर्भार तूं पडताय पूण थंयच रावनासतना उठून फुडें सरताय. आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जायती दगदोणी आमकां सोसूंक मेळटा. असले संदर्भार बरें करचे सोडिनासतना धैर्यान उठून मुखार वचूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामचीकर Sumia kakultamchikar. Sidev mayamakta upran kansai kaimacak alza kutsar melya jesuche. एक थेंबो तुझ्या रक्ताचो हसर पृथ्वीक चळवळ दिवच्या तो बरो. कित्याक तर विक्रायले सरगात तुझे. कित्याक सम्या केले सांग म्हाका अशें. आठवेस्तेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मुजोणदारा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुजी सेवा केल्ली. आज तुझे कश्ट पळोवन ती रडतना तांकां तूं सांगात दिताय. आमच्या जिवितांत आमकां कुमोक केल्ली मनशां कश्टातना तशेंच हेर व्यक्ती विविध संकश्टान कश्टातना तांकां सांगात दिवंक आनी बुजवण पाठोवंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामचीकर Sumia kakultamchikar. Sidev mayamakta upran kansai kaimacak alza kutsar melya jesuche. नवेस्तेसांव जेजू तिसरे फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू परत परत तूं कुर्सा पोंदा पडलोय. शिपायांनी तुका दग दिले तरी पडल्या वेळार आमचे विश्वान तूं चिंताय उठताय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें वेताय. आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येतना हेरां विशीं चिंतून सैतानाच्या संगतीचेर जैत व्हरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुळतामचीकर Sumia kakultamchikar. Sidev mayamakta upran kansai kaimacak alza kutsar melya jesuche. दावेस्तेसांव जेजूचे आंग वस्तूर कण ताका विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू तुका शिपायांनी विणगो करून आत्मान केलो. या वेळार सोंसणिकायेन एक कश्ट तूं सोंसताय आनी आमच्या आत्म्याची तान बगयताय. आमच्या जिवितांत सर मनशाक मान दिवंक ताची आक्काक राखूंक व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक कृपा दी. सोम्या काकुळतामचीकर Sumia kakultamchikar. Sidev mayamakta upran kansai kaimacak alza kutsar melya jesuche. 11 जेजू कुर्सार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू कुर्सा वाटेच्या पयण्याच्या निमाण्या अंतर तुका तांणी कुर्सार मारलो.
या वेळार आमचे सुटके खातीर तुझे हात आनी पाय कुर्सार केळोवंक तुवें अर्पिले. आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना दिसपडते जायते जण आमकां किळयतात. असले परिस्थितीन धांवनासतना तुज्या कुर्सार वेंगूंक आमकां शिकय. सौम्या काकुळतामसीकर, तामचीकर सदैव माये मागता उपरांत खंयचोय काय म्हणजे काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 12 दिसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ए सौम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुज्या मागीन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. काकुळदारा जेजू, तुज्या कुर्साच्या मरणा मुखान आम्हा पातकांक सुटका लाभयली. आमकां बापाच्या हातान सांपणून दिले. सर्वांक तुवें बक्षिले. अशें तुजें रगत व्हरूंक आमकां बचाव केले. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत सहसांगती बापाक समर्पण दिवंक आनी पाताक पयस करून जियोंक कृपा दी. सौम्या काकुळतामसीकर, सुम्या काकुळतामचीकर सदैव माये मागता उपरांत खंयचोय काय म्हणजे काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 13 दिसांव जेजूचे कूड देंवन मोरयेचे उस्कार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ए सौम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं चडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, मोरयेन तुजी निर्जीव कूड स्वीकार केली. या वेळार आमचे पासत बापा लागीं विनंती केली. कश्टान सांपडलेल्या मरणाचे तणीर आशिल्ल्या व्यक्तीक आमी स्वीकार करूंक आनी तांचे पासत सदांच मागूंक आमकां शिकय. सौम्या काकुळतामसीकर, सुम्या काकुळतामचीकर सदैव माये मागता उपरांत खंयचोय काय म्हणजे काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. 14 दिसांव जेजूक निगे पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता, ए सौम्या जेजू क्रिस्त. कित्याक तुवें तुज्या बागेन कुर्सा वरवीं सोडलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, तुजी निर्जीव कूड फोंडांत निगे पिली. या मुखान फोंडांक नवो अर्थ तुवें दिलोय. आमी सक्त ससनाक जियेतल्या आनी कोणूच मरचे नाव म्हणून शिकयले. आमच्या जिवितांत बरवशान जियोंक आमकां तूं शिकय. सौम्या काकुळतामचीकर, सुम्या काकुळतामचीकर सदैव माये मागता उपरांत खंयचोय काय म्हणजे काळजा कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. कल्वारीच्या दोंगरार सोमेवम करता मोसोचे चढवोंदार जीवा प्रोदिता कसो उपकार तुजो हांवें बावडसो मोकेलोय मोमोसो म्हजो पाप्याचो. शेवटाचे मागणे. क्रिस्त आमचे पासत कालतो जालो. कुर्साच्या मरणापर्यंत. मोगळा जेजू, तुझ्या या कुर्सा वाटेच्या पयणान आत्मीक रितीन आमी वांटेली जाल्या. या वेळी तुझ्या पाशावांचो आमी नियाळ केलो. या मुखांत आमकां बावर्तान आनी बरवशान तुवें भरले. फुडल्या जिवितांत पातकाक पाठ करून जियोंक पेल्याचो मोग करूंक आनी तुज्या जिवनपणाची साक्षीदार जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे नांवी मागता. पाप साहेबाचे हृदय पासत मागया. आमचो बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सगळं जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमा बरे कृपे मरले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोरजे खुशीचे दिसू. भगेन तू मरे देवाचे न्हय आम्हा पिया खातीर नातिका आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. नमान तुका पवित्र कुर्सा नमान आमच्या मोगा गुरता नमान कुर्सा सैदेवता नमान कुर्सा आमच्या सौम्याच्या कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्याने तोलो. कुर्साक मानाता निवरान मान फावो केलो. कष्ट
शंभर वसो देलो नमान तुका पवित्र कसो नमान आमच्या मोगा गुता नमान कसो सैतेवता नमान कसो आमच्या सोम्याच्या मोकार पुत्रा सोमे आमकां मरी आशीर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या अंधस्थानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.